आता पळोवया गोंयच्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो. इतले मजगतीं सांगोळडा साई कला मंडळान कला अकादमी बरोबर मेळून अखिल गोंय मराठी गद्य नाट्य प्रवेश सर्त घेतली. कार्यावळ 2 दीस चल्ली. कार्यावळीक नाट्य कलाकार आणि बाकीच्या मानेस्तांचो भोवमान केलो. राजकारणान हांव एखादी पदवी आसतली पूण हे व्हडल्या मनशांचो म्हाज्या हातांतल्यान सत्कार जाता म्हणून म्हाका खूब खोशी भोगता. अखिल गोंय दलित महासंघान पयलेच फावट राज्यस्तरीय दलित भजन सर्त आयोजीत केली. कला संस्कृती संचालनालयाक घेवन केल्ले हे सर्तीक बऱ्यापैकी प्रतिसाद मेळ्ळो. पयले फावट आयोजन करून हे संस्कृती भवनाचे जे हॉल आहा हे पूर्ण भरलेले आणि जवळ जवळ 10 ग्रुप 12 ग्रुप येयले आमचे तेचे सगळे काय आहा म्हाका फुडल्या वर्सा तुमकां ही स्पर्धा करपाक हे संस्कृती भवन पावचें ना, तुमकां कला अकादमी कडेन पोवचें पडटलें. कॉन्सी शावीच्या अ ब्युटिफुल गर्ल इंग्लिश ऑडिओ सीडीचे विमोचन झाले. दोनापावला इंटरनॅशनल सेंटरात पालिका संचालक एल्विस गोमसान सीडीचे विमोचन केले. He speaks through this. He doesn't speak through words. We all have come to support. Without support, nothing is possible. And though this is his first, I have to tell him that there is always a first. So from first, may you progress to many, many more. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. इतल्यान खबरां चित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार.